दीस शुक्रार जानेराची 10 तारीख 2025. पयलें वाचप सांजुआन बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 5 वळ 5 जावन 13 पर्यंत. मोगाच्यानो, जेजू देवाचो पूत म्हूण सतमनता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक सकात. हो तो उदका आनी रगतावदेशी आयिल्लो जेजू क्रिस्त. उदकावदेशी मात्र न्ही, बगार उदका आनी रगतावदेशी आयिल्लो. पवित्र आत्मोंच हाका रुजवात, कित्याक पवित्र आत्मो म्हळ्यार सत. रुजवात दिवंक 3 साक्षी आसात: पवित्र आत्मो, उदक आनी रगत. ह्या तिगांयची रुजवात एकच. मनशाची रुजवात आमी मानून घेता जाल्यार देवाची रुजवात ताचे प्रासवर्ती, आनी ही ती दोडी रुजवात आपल्या पुता विशीं देवानच दिल्ली. जो कोण देवाच्या पुताक सतमनता ताच्या अंतस्करणांतच रुजवात आसा. जो कोण देवाक सतमानिना तो आपल्या पुता विशांत देवान दिल्ली रुजवात पातयेवंक इन्कार करता आनी देवाक फटकिरो करता. हिस्स ती रुजवात. देवान आमकां सासणीक जिवीत दिलां. हें जिवीत ताच्या पुता थंय आसा. ज्या मनशा सोवें पूत जियेता ताचे सोवें जिवीतय आसा. जाचे सोवें पूत जियेना ताचे सोवें जिवीतय ना. देवाच्या पुताचेर तुमी विश्वास दवरला. ससनाचें जिवीत तुमचे थंय आसा म्हणून तुमकां खात्री जावचे खातीर हें हांव बरयतां. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 147, 12-15 आनी 19-20. श्लोक सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा, तुज्या देवाक नावाड ये सियोना. कित्याक ताणें तुज्या दारवाट्याचे आडांबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जियेतल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केला. श्लोक सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवकसाय, उंची गोव तुका दिवन दादोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा, तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार करता. श्लोक सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा. तो आपलें उतर जाकोबाक कळीत करता, इस्रायेलाक आपली विधी नियमां परगडटा. दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमांची रीत नीत तांकां उगडूंक ना. श्लोक सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. जेजू सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगडतलो आनी लोकां मदली सर्व तराची पिडाशिडा गूण करतलो. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 वळ 12-16 पर्यंत. एक पावटी जेजू एक शहरांत आसतना कोडान सगलो सूख कुसलेलो एक मनीस ताचे सरशी आयलो. ताका पळयतच ताचे मुखार सरपडोन तो म्हणालो, सायबा, तुका खुशी आसल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हळें, म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नितळ्ळें. ही संगत ताणें कोणाकच सांगी न्हये म्हणून जेजून ताका ताकीद दिली. पूण वोस, तुकास याजकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय देखून मोयजेन फर्मायिल्ल्या प्रमाणे काणीक भेटय. ही सोमेस्तांक एक रुजवात जावं म्हणालो. पूण जेजू विशांतली खबर आनीकी चड विस्तारूनच गेली. ताची शिकवण आयकुचे खातीर आनी विवेद पिडेंतली बरी जावचे खातीर
लोक हरिहरींनी ताचे सरशीं येवंक सुरू जालो, पूण तो तवळ विंगडसन एकसुरे सुवातेर मागणें करतलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. समाजाचें एक मारेकार खर्ग वर्णभेद हो आजून समाजांत आसा, पर घट तरान दाखयना तरी सबार जाग्यांनी आजून चलून आसा. एकलो सावळो याजक सांगता, म्हज्या अशिकपा निमती तुका हांव नापसंद जाल्यार हांव सडीत शिकूंक तयार आसा. म्हज्या मेळ्यापणा वरवीं हांव नापसंद जाल्यार हांव नावन नितळ रावंक प्रयत्न करतां. म्हज्या नापसंद संवये वरवीं हांव तुका नास्विकार जाल्यार हांव सुदरूंक तयार आसां. पूण म्हज्या कातीच्या वर्णान हांव तुका नापसंद जाल्यार म्हाका रचलेल्या देवा लागीं हांवें मजत मागचे शिवाय म्हाका हेर वाट ना. सुवार्थेंत जेजून कोटकाराक नितळ केल्ल्या विशयान एक मोठवें स्लोगन आसा, ताणें म्हाका आपडलें आनी हांव संपूर्ण गूण जालो. आजकाल संवसारांत सोम्यान आमकां स्पर्श करूंक जाय. ताचो स्पर्श आमचे मतीक, चिंतपाक, उतरांक, करण्यांक चड गरज आसा. सोम्याच्या स्पर्शांत आमी नितळ जातना पेल्याच्या जिवनांत हेरांक नितळ करूंक आमकां देव कुमो करतलो.